ऑफेन्स केलो कोणाचें नांव येतलें आमच्या शेडगांवकारांचें नांव येतलें पण आमची सरनेमा लावपाक तुमकां रायट ना आमी ऑलरेडी पोलीस स्टेशनार कंप्लेंट केल्ली आहा आणि हांगासर सफर कोण जाता आमी लोकल जाता वयर कोण बसले हा खुर्चेर कोणूच सफर जायना जरी तो मुस्लीम आसलो तरी तेजी सरनेम शेडगांवकर कशें जालें डॉक्युमेंट्स 2 नावाचे हा बरो आसतो ना तो भायलो काय हांगा सरलो तो कित्याक शेडगांवकर येता नांव आतां आमी कोणाक क्वेश्चन करपाचो सीएमांक करपाचो इलेक्शन कमिशनरांक करपाचो BLOक करपाचो कोणें हांकां रेजिडन्स दिला तांकां करपाचो ताका खंयच्या आदाराचेर रेजिडन्स दिवन तेजे इलेक्शन कार्डां केली आनी वयल्यान 4 इलेक्शन कार्डां केल्या सगळ्यांची नांवां खंय शेडगांवकर केल्या खंयच्या बेसिसाचेर केल्या राजकारण्यांनी मतांच्या राजकारणाक लागून गोंया भायल्यान गोंयांत स्थळांतरण केल्ल्या लोकांक गोंयांत मतदान वळख आनी हेर सवलती दिल्ल्यान गोंयकारांक मुखार खूब त्रास जावपाचो आसा. मोर्जी पंचायत वाठारांत अशीच एक गजाल घडल्या. मोर्जी वाठारांत रावपी मनशान मतदान वळख पत्राचेर मराठीन एक नांव जाल्यार इंग्लिशेन दुसरेंच नांव नोंद केल्ल्याचें मोर्जेच्या लोकांच्या नदरेक आयलां. लोकांनी त्या मनशाक त्या संदर्भांत जाप विचारली, मात ताचे कडेन ताचें उत्तर नासलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. काशिम साहब तू इधर कितना महीने से काम कर रहा है? 12 साल 12 वर्ष हाँ, और तेरे को ये इलेक्शन कार्ड कौन बना के दिया? इधर का है ये? इधर कौन बना के दिया? ये पेडने में बनाया हाँ वसंत पात्रों ने जयगढ़ का पात्रों ने एड्रेस प्रूफ दिया. हाँ तुम इधर गोवा में धंधा करे तुम्हारा पुलिस कार्ड है तुम्हारे पास पुलिस फॉर्म भरा था ये है तो नको बोला लोगों बोला शेडगांवकर किसने किया है अभी पता नहीं उधर पेडने से आया जैसा आया वैसा ही है. हाँ, और कुछ नहीं. शेडगांवकर ये मैं देखा नहीं उसको. बाद में लास्ट ईयर उधर पूछने को आया था नाम करेक्शन करने का घर के पात्रों ने बोला देखा ही नहीं था. आया ऐसा ऊपर का देखा नीचे का वो देखा नहीं ऊपर ये पढ़ा आपने? नहीं इंग्लिश में पढ़ा. ये नहीं आता है? नहीं पढ़ा नहीं. ये नहीं आता वो पढ़ा नहीं. बाद में पूछने को आया पढ़ा नहीं तो उसके बाद कैसे गए तुम करेक्शन करने के लिए? इधर बाबा है ना इधर एक ना शेडगांवकर इसके पास पूछने को आया था. उनका नाम मिस्टेक है थोड़ा वो करेक्शन करने का. लेकिन ये 2016 में इशू हुआ है. आपने आप तक अभी तक कुछ नहीं किया उसके उसको 2016 में इशू हुआ है. आपको पता नहीं कि मोहम्मद रफीक शेडगांवकर कैसे हो सकता है? देखा नहीं मैं क्या देखा नहीं? एक का देखा नहीं. चल ये क्या है जिन्नत सुल्ताना शेडगांवकर ये कैसा हुआ? शिवानंद के पास गया था हम लोग. नहीं शिवानंद दिया लो हाँ तो क्या बोला? डॉक्यूमेंट्स देने बोला था. डॉक्यूमेंट्स दिया था. हाँ कब दिया? कसो काय करपाचो तांकां सांगा न्ही मरे. मतदार वळेरी तयार करपा खातीर वेंचणूक आयोगान नेमिल्ल्या भियेलून काम करतना हो घोळ घातला काय कितें? इंग्लिशेन एक नांव आनी मराठीन दुसरें नांव कशें जावपाक शकता होवूय प्रश्नच आसा. भियेलून तें पळोवंकूच ना काय कितें? वेंचणूक आयोग मरण जाल्ल्यांची नांवां मतदार वळेरींतल्यान काडून उडयतात जाल्यार 2 आडनांवां एकाच मनशाक कशीं हाचेर अधिकाऱ्यांनी स्पश्टीकरण कित्याक मागलें ना अशे साबार प्रश्न मोर्जेंतले लोक करतात. मतदान वळख पत्राचेर 2 आडनांवां घालपा खातीर जबाबदार कोण? आमी कोणाक जाप विचारप? पंचायत, BLO, वेंचणूक अधिकारी काय राजकारणे अशे प्रश्न लोक करतात. आमचो मेन हे आसा की बाबा तरी सगळ्यांक आतां फेसबुकार सुद्दां तो शेडगांवकर म्हणून लायता. ते आमकां कशें दिसतलें आमी लोकल म्हणून आमी तेंचे लायता केन्नाच लायना. आमी कितें म्हणटा तुमी बिजनस करपा येता हांगा बिजनस करा नो प्रॉब्लम. तेव्हा आमची पंचायत परमिशन दिता बाबा बिजनस करा म्हणून आमी दिता चलो बाबा बिजनस करा तुमी. पूण आमची सरनेमा लावपाक तुमकां रायट ना. फाल्यां सकाळी कितें हेंच्यांनी क्रिमिनल ऑफेन्स केलो कोणाचें नांव येतलें? आमच्या शेडगांवकारांचें नांव येतलें आमच्या गोंयकारांचें. पेपरार येता कोणाक खबर आसचो ना तो भायलो काय हांगा सरलो तो कित्याक शेडगांवकर येता नांव. पण हेच्या खातीर हेंच्या कन्सर्न ऑथॉरिटी सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची हेची. आमी ऑलरेडी पोलीस स्टेशनार कंप्लेंट केल्ली आहा. आतां आमी पळयता की फुडें कशें एक्शन जातलें तेचें. इलेक्शन कार्डां घट केल्ल्या तितून तेंच्यांनी मोहम्मद शेडगांवकर जी म्हणजे तेंची सरनेम जरी तो मुस्लीम आसलो तरी तेजी सरनेम शेडगांवकर कशें जालें हे आतां इलेक्शन कार्ड तांकां इशू केन्ना केला 2016. आतां ती इलेक्शन वोटींग सुद्दां घालपाक गेले तेन्नाय तेंचें कार्ड तेंच्यांनी व्हेरीफाय करूंक ना. हेका जबाबदार कोण म्हणून? कन्सर्न BLO हांगासरलोच कोण ताका कोणी दिला ताका रेजिडन्स ताका कोणी दिल्या पंचायतीन ताका खंयच्या आदाराचेर रेजिडन्स दिल्या तो
सांगता की आपूण हांगा 12 वर्सां आहा ताका खंयच्या आदाराचेर रेजिडन्स दिवन तेजे इलेक्शन कार्डां केली आनी वयल्यान 4 इलेक्शन कार्डां केल्या सगळ्यांची नांवां खंय शेडगांवकर केल्या खंयच्या बेजिसाचेर केल्या तें आमकां कळोंक जाय हे कन्सर्न ऑथॉरिटी तांकां सोदूंक जमना आमी करून सोदून दाखयतात अशें ते 4 सोदून दाखयले आमी आनीकूय सोदून दाखयतात हेचेर कितें एक्शन जातली ती आमकां कळोंक जाय म्हणजे तुमकां दिसता की हांगर सगळे म्हणजे जे गव्हर्मेंट अथॉरिटी आहा ते म्हणजे कोणाचेच पडले ते अशेंच ह्या गोष्टी वरसून कळोन येता की गव्हर्मेंट हेच्या वरसून कळोन येता की गव्हर्मेंट कन्सर्न गव्हर्मेंट पर्सन आहा जो हे करता इशू कार्ड इशू करता तो हेंच्या कडेन हँड इन हँड वर्क करता कोणीय आसूं तो BLO आसूं नाल्यार पंचायतीचो रेजिडन्स दिवपी आसूं सगळे हँड इन हँड आहा कित्याक 2016 इशू जाला आयज आनी काल इशू जावंक ना ते हेजेर स्ट्रिक्ट सारकी एक्शन घेवची वोटिंगूय करून गेल्यात ते तेन्ना तरी नजरे घेवंक जाय आसलें आनी तेंच्या नॉलेजान जेन्ना कार्ड तांकां इशू जाला 2016 तेन्ना तेंच्या नॉलेजाक येयला तेंच्यांनी आजून मेरेन तेंचेर काय हें करूंक ना की कॅन्सलेशन कांयच करूंक ना तेंच्यांनी म्हटल्यार तुमकां एक जी गव्हर्मेंट जे कोणी इशू केला ते दोळे जाग करता अशें तुमकां म्हणपाचें तेंच्यांनी कित्याक तेज्या मागीर ते इलेक्शनाक वोटींग सुद्दां घालून गेले आमचे इलेक्शन कार्ड व्हेरीफाय करता तूं कोण कसलो एड्रेस तेंचे कित्याक करूंक ना व्हेरीफाय तेन्नाय तेंच्या लक्षान येवंक ना म्हणजे कन्सर्न कोण BLO आहात ते तेजे हँड इन हँड वर्क 2 जाण हांगासर नांवाची मनशां आसात कपल आहा ते म्हणजे झीनत सुलताना दुंदाशी आनी मोहम्मद रफीक दुंदाशी हे आयज झेरॉक्स मारपाक एक मिशिनार शॉपार गेलेले थंय तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले की तेंची नांवां हांगा तुमी इलेक्शन कार्डाचेर पळोवंक शकतात तुमची की मोहम्मद रफीक शेडगांवकर म्हणून जाल्लेले आहा आनी तेजे बायलेचे झीनत सुलताना शेडगांवकर म्हणून जाल्लेले आसा हे आतां आमकां कळपाचें की हे कशें जालां आमी हांगासर सगळीं जी आसा हांगासर ती शेडगांवकर आसा आमची जर मातशी कितें मिस्टेक जाली थिंगा स्पेलिंग मिस्टेक जाली जाल्यार कोण थंय करेक्शन करपाक आमकां म्हयने लागता जाल्यार हांगा तेंची नांवां डिफरंट आहा हे आमकां मातशें कोणें जे BLO आसात इलेक्शन कमिशनर आहा ते इशू करच्या पयलीं कांयच व्हेरीफाय केलें ना ते मातशें तेंच्यांनी आमकां कन्फर्म करून सांगपाचें आनी रेजिडन्स मेन म्हणजे विदावट 15 इयर्स कोणाक रेजिडन्स हे इलेक्शन स्पेशली करपाक कोणाकूच मेळना तांकां 12 वर्सां जाले म्हणून आयकलां हांवें हांगासर 12 वर्स जाले आसतना तांकां हे कशें मेळ्ळे हो आमचो क्वेश्चन मार्क आसा रेशन कार्ड आसा पूण रेशन कार्डाचेर तेंची शेडगांवकर म्हूण नांवां ना आमी तेंची क्रॉस चॅक केलेली आहा 1 वर्स जालें आतां रेशन कार्ड हांगासरलें आहा तेचेर नांवां तेंची अशीच आसा जी इलेक्शनाचेर आहा पळय झीनत सुलताना दंदुशी ओ वॉट एवर ते नांवां आसा बट हांगासर आमकां मेळटा शेडगांवकर म्हणून 2 वर्सां जालीं ती आतां चालूच वोट करता 2016 हे इलेक्शन कार्ड इशू केलेलें आसा हांगा तुमी डेट पळोवंक शकता 24/11/2016 दिल्लेली आसा सो आतां आमचो क्वेश्चन सगळ्यां कडेन आसा एक 2 आसा पळय ते आमचे हांगासर मेळोंक ना जेन्ना आयज आमकां कळ्ळें आमी सगळीं जाणां हांगा येयलीं आनी तांकां विचारलें तेन्ना आमकां तेंच्यांनी आपले ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स दाखयलेले आसा आनी हे तेंचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स 2 नांवाचे आहा आतां आमी कोणाक क्वेश्चन करपाचो CMांक करपाचो इलेक्शन कमिशनरांक करपाचो BLOक करपाचो कोणें हांकां रेजिडन्स दिला तांकां करपाचो फाल्यां तेणें मोहम्मद जर म्हाजे मिडल नेम्स फॉर एक्झाम्पल घेतले आनी शेडगांव केलेले फाल्यां म्हाका क्वेश्चन करूं शकता क्लेम करूं शकता की बाबा म्हज्या प्रॉपर्टीन तांकां ह्या हबाक आहा म्हणून कोण म्हाका सांग करूं शकना वॅलीड आसा न्हू ते मागीर आमचेरूय क्वेश्चन मार्क येतलो बाबा हे खंयसून जालें आनी हांगासर सफर कोण जाता आमी लोकल जाता वयर कोण बसले खुर्चेर कोणूच सफर जायना पळोवंक गेले सो कितें पिंच फील जाता ती आमकां आमच्या सामान्य जे लोक आसा तांकां फील जाता हे फकत बसून फकत पिक्चर पळयता आनी कांयच जायना सो मातशें कितें आसा तें गोवोरमेंटान चिंतपाचें स्विकार करपाचें आनी हेच्या फुडें हे जे मायग्रंट्स आसा न्हू तांकां लिगलायज करपाचें की ना हेचेर मातसो विचार करून आमची जी फुडली पिढी आहा तांकां बाबा प्रोटेक्शन आसा की ना हे चिंतपाचें आनी तेंचें फुडलें कितें तें करपाचें हेंच आमी मागता मुर्जी वाठारांत रावपी हो मनीस म्हणटा ताचें नांव काशीम साब धुंदाशी तुजें नांव कितें हां ताचे कडेन गोंयान रेशन कार्डय आसा त्या रेशनान 8 जाणांची नांवां आसात तातूंतल्या 2 मनशांची नांवां मतदार कार्डान 2 आडनांवां आशिल्ल्याचो पुरावो मुर्जेच्या लोकांक मेळ्ळा मतदार वळखपत्राचेर आशिल्लीं नांवां 1 झीनत सुलताना शेडगांवकार आनी इंग्लिशेन ताचेंच नांव झीनत सुलताना दुंदाशी अशें आसा घोवाचें नांव काशीम साब दुंदाशी 2 मोहम्मद रफीक शेडगांवकार जाल्यार इंग्लिशेन ताचेंच नांव
मोहम्मद रफीक दुंदाशी अशें आसा. बापायचें नांव बाशासाब दुंदाशी. रेशनाचेरय हांची आडनांवां दुंदाशीच म्हणून आसात. अशें आसतनाय हांची आडनांवां मतदान वळखपत्राचेर शेटगांवकार कशी जाली आनी ती कोणें केली? ह्या प्रकरणांत वेंचणूक आयोगाचे जबाबदार अधिकारी कितें कारवाय करतात तें पळोवचें पडटलें. कारवाय करतले काय ना